Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. फोंड्या कुर्टीचो केबाय वाडो चेस ग्राम जावपाच्या मार्गार आसा. फोंडे चेस असोसिएशनान पायलट प्रोजेक्ट म्हूण हांगा चेस ग्राम निर्माणाचें काम हातांत घेतलां. प्रत्येक घरांत चेस पावोवपाच्या उद्देशान रोपटे लायिल्ले. आतां ताचो व्हड जावपाक लागला. भुरग्यांनी फकत चेस शिकूंक ना तर पालकांकूय शिकयले. फुडें वचून वेगवेगळ्या सर्तींनी वांटो घेवन इनामांय मेळयलीं. घरांतले टीव्ही चडशे बंदूच आसता. वेळ मेळटा तेन्ना प्रत्येक जाण खेळटा. सध्या फोंडा तालुका चेस असोसिएशनान एक कॉन्सेप्ट हाती घेतला. तो म्हणल्यार कुर्टी हे गांवांत सगळ्या घरांनी चेस पावयचो. सो हो एक कॉन्सेप्ट आसा चेस ग्राम. ते खातीर आमी फाटले 6 म्हयने जाले प्रत्येक वाड्यान किंवा आमच्या गांवांत वेगळे वेगळे चेस कोचिंग कॅम्प घेता. तशेंच रेग्युलर एक्टिविटी म्हणून चेस टुर्नामेंटूय घेता. आणि सध्या आमचे एक सादारण 88 घरां आसा. तातूंतले जवळ जवळ 80 घरां कंप्लीट जाल्ले आसा. सो हार्डली 6 ते 7 घरां उरलेलीं आसा. सो आमचो उद्देश आसा की प्रत्येक घरांक चेस पावचे. सो ते खातीर आमी 6 म्हयने पयलो अजिंक्य चेस अकॅडमी म्हणून स्टार्ट केल्ली. आणि फोंडा तालुकाक तेंको दिवपा खातीर ही अकॅडमी प्रत्येक एक्टिविटीन सहभागी आसता. आणि हांगासर म्हाजें घर जे जाग्यार ट्युशनूय चलता ते जाग्यार ट्युशना नंतर आमी प्रॅक्टीस किंवा इव्हिनिंग प्रॅक्टीस चालू आसता. आणि ते खातीर आमचो फोंडा तालुका चेस असोसिएशनाक तेंको आसा. आणि सद्या मेरेन जे भुरगे खेळटा तेंचो परफॉर्मन्सूय वाडलेलो आसा. आणि फाटींच मयंक गावडे म्हणून एका रॅपीड चेस हो खेळ जे आमचो गांवांत कृष्णा गावडे हेणी चालू केल्लो. दिसता गेली 20 वर्सां सुमार 20 वर्सां पयलीं चेस हांगसर चालू केलो. आनी त्या निमतान आयज आमच्या गांवांत चेस खेळ जो आसा जो चालू आसा. आतां फोंडा चेस असोसिएशनान एक बरो पैकी उपक्रम हांगसर चालू केला जो म्हणल्यार हर घर चेस पळोवपाचो जो उपक्रम आसा तो ऑलमोस्ट आयज 80-90% हांगसर घरांनी पाविल्लो आसा. त्याच उद्देशान काल आमचो हांगसर जनशक्ती वेलफेअर असोसिएशनाच्या सगळ्या भुरग्यां खातीर हांगसर टुर्नामेंट घेतलो गेलो. आनी तितून म्हाका दिसता फाटल्या 10 वर्सां पयलीं आमी जे चेस खेळटा तितून म्हाकाय खेळपाचो एक काल चान्स मेळ्ळो. आनी त्या चान्साचो फायदो घेवन हांवें म्हाका 3rd प्रायज फावो जालें. 1992 जेन्ना चेस म्हाज्या एक फ्रेंडान म्हाका चेस शिकयलें. तेजे नंतर आमी हांगा गांवांत खेळपा खातीर कोण पार्टनर नासलो. पूण आमचे हे बरोबरचे जे हे आसले भुरगे तांकां चेस खेळले आनी तेंचे मार्फत आमी गेमी स्टार्ट केल्यो. तेजे नंतर आमी टुर्नामेंट खूब ऑर्गनायज केले. आनी मागीर अशें करून सगळ्यांनी कॉलेजी वेगवेगळे कॉलेजी सुद्दां प्रतिनिधित्व केलें चेसाचें. आनी तेजे नंतर आनंदान तितून मातसो हें घेवन चेस सगळ्या गांवांक विस्तारीत करपा खातीर प्रयत्न केलो. आनी चडांत चड आतां प्लेयर आमचे घराघरांनी म्हणजे कशें चेस पावोवपाचें तेजें हें केलें तेणें काम केलें. आनी अशें करून चेसाचो आतां विस्तार हें जालो. मिशन चेस ग्रामा खातीर भुरग्यांची जीण बदल्ली. खेळा मळार नांव मेळ्ळें. भुरग्यांनी पालकांकूय खेळपाक शिकयले. हांव 2018 जाल्ले श्रीकृष्ण टेंपलान कोचिंग घेतली हांवें. मागीर टुर्नामेंटा हांव खूब खेळ्ळो. आनंदबाई सपोर्ट मेळ्ळो म्हाका. हांवें मागीर फस्ट खेळटार मागीर इम्प्रुवमेंटूय खूब जालो. सद्या हांवें स्टँडर्ड रेटींग पणजे खेळलो. सो मागीर रेटिंगाक टर्न मागीर रॅपीड रेटींग स्टँडर्ड रेटींग स्टार्ट जाली. हांवें सागर सरान सांगता तशें सगळ्या घरान चेस शिकोवपाचें अशें एक तेंचो PTC हेचो हेतू आशिल्लो. सो हांवें म्हाजी मम्मीक चेस शिकयली. म्हजें नांव सायदीप संदीप सतरकार. आमच्या हांगसर एक श्रीकृष्ण हाजें टेंपल आसा. थंय पयलीं आमकां कॅम्प घेतले वताले चेसाचे. आनी आमकां आतां खेळोन म्हाका आतां चेस खेळपाक कळटा. आनी आमकां आनंद भाई आनी रवींद्र भाई यांचो सपोर्टूय बीन आसा. काही अशा कॉन्सेप्ट घेऊन ते लोक आले की जे लोक पार्टिसिपेट होणार त्यांना चेस बोर्ड दिले जातील ज्यामुळे त्यांना घरी खेळता येईल. आणि मग त्यासाठी आम्ही एका टुर्नामेंटमध्ये भाग घेतला आणि नंतर आम्हाला प्रत्येकाला एक चेस बोर्ड देण्यात आले 2013 मध्ये.
आणि नंतर तिथेच अनाउन्समेंट करण्यात आली की जो पार्टिसिपंट आपल्या पॅरेंट्सना किंवा जास्तीत जास्त लोकांना शिकवेल त्याला एक स्पेशल प्राईज दिलं जाईल. त्या प्राईजसाठी आम्ही खूप जणांना शिकवलं, म्हणजे मी माझ्या भावाला शिकवलं, बाबांना शिकवलं, मामाचा मुलगा त्यालाही शिकवलं, असं 3-4 जणांना मी शिकवलं. त्यामुळे मग मला स्पेशल प्राईजही देण्यात आलं, माझं कौतुक करण्यात आलं. त्यानंतर मी माझ्या बाबांना सांगितलं की एक चेस टुर्नामेंट होता जिथे सर्व वयोगटातील माणसांना चेस खेळण्यासाठी बोलवलं होतं. मग तेव्हा माझ्या बाबांना सांगितलं की तुम्ही पण एकदा भाग घेऊन बघा कसं असतं, काय असतं, ते एन्व्हायरमेंट समजेल. त्यामुळे तुम्हालाही समजेल की आम्ही जेव्हा चेस खेळायला जातो तेव्हा आम्ही कसं कोणत्या एन्व्हायरमेंटमध्ये असतो, काय असतं. त्यामुळे त्यांनी त्यात भाग घेतला आणि नंतर त्यांनाही एक स्पेशल प्राईज देण्यात आलं की ते एक आम्ही ग्रामीण भागात असल्यामुळे चेस हा तसा आमच्यासाठी फार ऐकूनच माहीत होतं. आम्ही कधी हा हे खेळ खेळलेला नव्हतो, पण एक विशेष आकर्षण होतं की कधीतरी आपण खेळू असं म्हणता म्हणता वयाची 45 वर्ष निघून गेल्यानंतर आनंद कोटीकर यांच्या योगायोगाने तो एक योग आला. त्यांनी तिथे टुर्नामेंट ठेवले, मुलांना शिकवलं, त्याच्यातून मुलांनी मला शिकवलं आणि वयाच्या 45व्या वर्षी मी चेस आणि त्याचे जे चाल कशी असतात, तो खेळ कसा खेळला जातो, ह्या गोष्टी मी त्यावेळी चांगल्या प्रकारे शिकलो आणि त्याच्यात भाग घेऊन चांगल्या प्रकारे आज मी चेस खेळू शकतो. कुर्टी गांवांत आयचे घडयेक 100 टॉप रेटींग, रॅपीड रेटींग, स्टँडर्ड रेटींग असे वेगवेगळे रेटींग आशिल्ले आनी रेटींगाक अकाउंट उक्ते जाल्ले प्लेयर आसात. पयलो जो गेम हांवें केल्लो तो हांगसर बाईन देवळान ऑर्गनायज केलो. तो म्हाजो पयलो कॅम्प चेसाचो. तो हांवें लर्नींग बेजीक शिकलां चेसाचो. मागीर 2012च्यान आमी चेस खेळपाक लागलेले. म्हाका 2016 स्टँडर्ड रेटींग मेळ्ळी आनी मागीर बाई हांगसर देवळान टुर्नामेंट ऑर्गनायज करीत आसता. आमी सद्दां हांगसर सांजची प्रॅक्टीस करता आमच्या घरा. हरशी म्हाजो शेजारी तो म्हाज्या वांगडा प्रॅक्टीसा हांगसर येता. बाई हांगसर टुर्नामेंट घेता म्हणून आमी हांगसर आमची प्रॅक्टीस चालू आसता आनी ताका लागून बरो परफॉर्मन्स दिता टुर्नामेंटान. म्हजें नांव हर्ष शांताली किलर. आमी वांगडा चेस स्टार्ट केल्लें आनी आनंद आयल्यान डेली प्रॅक्टीसींग वयताले. 2017 म्हाका रेटींग गावली. हांव सागर साकोडेकर, प्रेसिडेंट पोंडा तालुका चेस एसोसिएशन. आमी हांगा कुर्टी एक प्रत्येक घरान चेस पावोवपाचो एक मिशन घेतला. आमचे पोंडा तालुका चेस एसोसिएशन 2012 नोव्हेंबर 2012 सुरू जालें आनी तेन्ना आमी इमिडिएटली अंडर द लिडरशीप ऑफ आनंद कुट्टीकर हांगा चेस एक्टिविटी सुरू केली आनी त्यो इतले बऱ्यापैकी चलताले की आमकां दिसलें की अशें एक आमी रेकॉर्ड करुया की प्रत्येक घरान एक तरी चेस प्लेयर आसतलो म्हणून. आनी ती आमची स्लोली सुरू आशिल्ली 2013च्यान. पूण आतां हे वर्सा फ्रॉम जानेवारी 2022 आमी ते सामके भरपूर मनार घेतले आनी आनंद आनी रवींद्र हे आमचे कुर्टीचे सामके बऱ्यापैकी प्लेयर आनी बरो प्रमोट करपी चेस तेंच्या लिडरशिपा खाला आमी आतां ठरयलें की हे वर्सा आमी ते कंप्लीट करतले मिशन. प्रत्येक घरान एक तरी चेस प्लेयर तयार करपाचे आनी ते मोठ्या प्रमाणान चालू आसा आमचे. आतां पर्यंत टोटल 80 घरां कंप्लीट जाल्या आनी थोडीच उरल्या. टोटल 88 घरां आसा आनी तितूंतले 80चे वयर कंप्लीट जाल्या आनी हे म्हयन्याक आमी तो कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करतले. पोंडा तालुका चेस एसोसिएशन अशे खुबशे कार्यक्रम घेता आनी कुर्टी हे आमचे एक एक्सपेरिमेंटल एरिया कशी. तितून आमी खूब आनिकूय प्रयत्न केल्ले. मदीं टुर्नामेंट घेवन प्रत्येक भुरग्याक सांगलें तुमी घरा वचून आपल्या भावाक किंवा भयणीक किंवा आवयक बापायक कोणाकूय चेस शिकयात आनी नेक्स्ट टुर्नामेंटाक ताका घेवन येवन तेंच्यांनी टुर्नामेंट खेळपा जाय. आनी अशें सुद्दां हे प्रयत्नाक सुद्दां बरेंच यश आयलें. खूब जाणांनी आपल्या घरांत वचून तेंच्या पेरंटाक किंवा तेंच्या आवयक भावा भयणीक शिकयलें आनी ते नेक्स्ट टुर्नामेंटाक आयले आनी तांकांय आमी मोटिवेट करून प्रायजां दिलीं. आनी तें पळयत जाल्यार आमकां दिसतालें की जाता तितले बेगीन हांगा हो आमचो मिशन म्हणजे चेस इन एवरी हावस कंप्लीट जातलो. प्रुडंटा खातीर अमर पाटील. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.